थे, गांव से आए थे, 8 लड़के आए थे और दोनों 2 रूम में रहते थे, एक में 4 एक में 4 करके। उसके बाद वो रात को सोए थे 4 लड़के, तो वो लोग गैस वैस चालू करके दरवाज़ा बंद करके सो गए। फिर रात में उनको गैस लगता है चढ़ गया, कुछ भी ऐसा कुछ, फिर गए। अभी रात में सुबह ये बगल वाले 4 लड़के दरवाज़ा पीट के थक गए, खोले नहीं, तब दरवाज़ा तोड़ के देखे तो सारे बेहोश पड़े, गाँठ मुँह से निकला है पूरा। ऐसा करके फिर ये लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो इधर हॉस्पिटल में लेके आए। नाम क्या है उनका? एक का धर्मवीर नाम है और दूसरे का संजय और तीसरे का अमन और चौथे का कुछ अशोक ऐसा है कुछ नाम है। एक्सपायर्ड हुआ उसका नाम क्या है? संजय नाम है उसका। संजय। क्या उम्र रहेगी उनकी? 24-25 के नीचे ही है सब। क्यों आए थे इधर? वो लोग आए थे घूमने, थोड़ा काम के चक्कर में आए थे, 1-2 महीने के लिए वो लोग आए थे बस। आपका नाम कौन सा गांव के हैं लोग? बनारस गाजीपुर जिला गाजीपुर है। हाँ। वहाँ के वो लोग घूमने के लिए आए थे। आपका नाम क्या है? मेरा अजय कुमार नाम है। आप भी उनके साथ आए थे? नहीं, मैं यहाँ पे 10 साल से रहता हूँ बिरला में, मैं प्रिंटिंग का काम करवाता हूँ। म्हाका दिसता ते जेवण बी करता आसतना तेणे कितें गॅस लिकेज जाले आसतले आनी ते भुरगे मोबायलांनी खेळटाले दिसता 4 जण आनी ते गॅस लिकेज ताका काय कळूंक ना। ओके, आनी आख्खे रूम बंद आशिल्ले तेंची आनी फूल पॅक आसले कारणान ताका कितें जालें, गॅस लिकेजा कारण तेन्ना एक एक्सपायर्ड जाला म्हणून आयकलां आमी आनी 3 जण इंजर्ड आसा अजून। आनी म्हाका दिसता की हितून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, पुलीस बी येयल्ली आसली, मागीर फायर ब्रिगेडाची बी येवन चॅक केल्ली आसा आनी सद्या तर तांकां आतां आमचे जवळचे ते हॉस्पिटल आसा तांकां घेवन गेल्ली आसा। आमकां कोणी सांगलें नायक केसी केस सांगलें तर आमी बेश्टे पळोवपाक म्हणून येयल्ले, हेल्पाक म्हणून येयल्ले आमी। एक्झॅक्टली कितें जालां हांगा? एक्झॅक्टली आमी भितर पळयताले गॅस आसा तो आमी भायर काडलो। ॲक्च्युली सकाळी 8:30 सुमार 4 लोक आयिल्ले, 108 ॲम्ब्युलन्सान घेवन आयिल्लो, तातूंत एकटो एक्सपायर्ड आशिल्लो। आमकां हिस्ट्री अशी मेळ्ळ्या की ते पेशंट गॅस लीक, तांच्या रुमान गॅस लीक जालो आनी उठतना तांकां खरस मारपाक लागली आनी एकट्याच्या तोंडांतल्यान रगत येवपाक लागली आनी 4th पर्सन वॉज नॉट मुवींग ओन्ली, सो ही वॉज ब्रॉट डेड। सगळ्यांक चॅक करून आमी GMC धाडला, तिगांक। एकटो डेड, ब्रॉट डेड इज हियर ओन्ली, इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। सद्याक आमी आसा फकीर गेल्ली आनी एक ट्रॅजीक इन्सिडंटान आज एक तरणाटो मरण पाविल्लो आसा, जे आमकां प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळटा की 8 लोक जे आशिल्ले तरणाटे भुरगे UP बनारस ह्या गांवांतल्यान गोंयान आयिल्ले आनी हालींच तांच्यांनी फकीर गल्लीन 2 रूम करून ते कितें कामाक लागून हांगा आयिल्ले, म्हणजे काम सोदपाक आयिल्ले जावं डेली वर्क अशें काम बी सोदपाक आयिल्ले, पूण तांच्यांनी 2 रूम घेतिल्ले आनी 4 जण एका रुमान आनी 4 जण दुसऱ्या रुमान रावताले। पूण काल राती एक दुखद घटना घडली आनी काल एखादी तांच्यांनी जेवण बी करतना गॅस जो चालू केल्लो ते बंद करपाक विसरले आनी रूम बंद करून न्हिदले आनी ताका लागून रातचे तांकां घुस्मटपाक लागलें आनी जेन्ना सकाळीं दुसरे रुमांतल्यान 4 जण जेन्ना हांकां उठोवपाक आयले तांचो कांयच रिस्पॉन्स मेळना जालो। तांच्यांनी दार धाडयली, मागीर लोकल्साक घेवन जेन्ना दार फोडले, गॅसाचो वास येतालो भितर आनी 4 जण जे आसा बेशुद्ध आशिल्ले, तांकां कांय मुवमेंट नाशिल्ले आनी एकट्याच्या कानांतल्यान रगत येवपाक लागलें। मागीर इमिजिएटली 108 ॲम्ब्युलन्स आपयली आनी तांकां चिखले व्हेलो। चिखले व्हरतकर जेन्ना तांकां डॉक्टरा कडेन दाखयलो, तातूंतलो भितर एकटो 25 ते 26 वर्सांचो भुरगो जो आसा तो मरण पाविल्लो आनी 3 लोक आसा ते क्रिटिकली इंजर्ड आशिल्ले। सद्याक जे 3 लोक आसा तांकां GMC शिफ्ट केल्लो आसा आनी एकट्याक डिक्लेअर डेड केल्लो आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.